दक्षिण गोंय जिल्हा हॉस्पिटला कडेन रस्त्याच्या दोन्ही वटेनच्यान गाडयो पार्क करतात। हाचो ट्रॅफिकाक त्रास जाता। दोन्ही वटेन गाडयो पार्क केल्ल्यान कांय फावट हॉस्पिटलान अँब्युलन्सीक लेगीत भितर सरपाक वाट सारकी नसता। कोणाचेच लक्ष ना म्हण थळावे कागाळ करतात। आमदार विजय म्हणटा हॉस्पिटलाक सुमार 100 गाडयो पार्क करपाची भितर सोय आसा, मात थंय गाडयो पार्क जायना। भायर फ्लड आयिल्ले आसता आनी गाडयो भितर पावच ना। जीएसआयडीसी आणि हायवे एकमेकांच्या आंगार घालून मोकळे जाता। हो प्रश्न विधानसभान काडटलो म्हण विजय सरदेसाय उलयला। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। पळय हे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हांगा ही हायवे आख्खी हायवे हांगा पणजेच्यो वास्कोच्यो गाडी येता वयता सारक्यो, प्लस आमचे पेशंटूय येता भितर। आतां पेशंटांक एक्चुअली फाटल्यान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या फाटल्यान पार्किंग जागो आसा, पूण ते थंय पार्किंग करना, हांगा रस्त्यारूच दवरतात। आतां एम्ब्युलन्साक एक फावटी जागोच मेळना भितर वचपाक। तेन्ना आमचे पुलीस सेल आसा न्ही, तेंच्यांनी येवन ते पळोवपाचें, हांगा खाली सिटींग पळोवपाचें न्ही। आवटसायड ऑफ द सोसायटी हॉस्पिटल इज द मेन न्ही। आमचे पेशंट येता वयता, तांकां जागो जर प्रॉपर करून दिलो जाल्यार तेंच्यांनी भाड्याच्यान भितर येवपाक जाता। हेजेर मातशें त्या पुलिसांनी दखल घेवची, तांकां नाल्यार ते सिक्युरिटी आसता थंय, सिक्युरिटीन पसून ते येवन पळोवपाक जाता आनी ते तांकां मातशें सायडीन बिडीन पार्क करपाक सिक्युरिटी दवरपाक जाता। हें म्हाजें मागणें हे हॉस्पिटलाचे कोण ऑथॉरिटी आहा तांचे कडेन, प्लस हेय बी सिक्युरिटीन बी तेंचे दखल घेवचें म्हणून मागता। प्रॉब्लेम म्हणटा असो की हॉस्पिटल ते कंप्लीट सारकें ताणें करूंक ना। आतां कंप्लीट म्हणल्यार कितें, म्हजे इन्फॉर्मेशना प्रमाणे भितर एटलिस्ट 100 व्हेहिकलां पार्क करपाक पार्किंग प्रोविजन केल्लें आसा खंय हॉस्पिटलाचे भितर। आतां हॉस्पिटलान भितर तूं पावत ना, कित्याक पावना, कित्याक थंय सारकें फ्लड आयिल्लें आसता, म्हळ्यार फेरीबोट घेवन हॉस्पिटलान वचचें पडटा मनशाक, अशी परिस्थिती आहा। आनीक पायलट बे ना, बस बे ना, टॅक्सी स्टँड ना, आनी सरकाराचो एक ऑर्गन म्हळ्यार जीएसआयडीसी काडटा आनी हायवेचेर उडयता। हायवे म्हणटा जीएसआयडीसीन करपाचें, जीएसआयडीसी म्हणटा हायवेन करपाचें। बोवाळान लास्टाक सरकार म्हण ती वस्तूच ना। आनी जो हे डबल इंजीन ट्रिपल इंजीन म्युनिसिपालिटी ताचे कडेन हांगा आहा, हें कांयच करनात। हे जर करताले जाल्यार आनी सरकाराक सांगूंक जाय आशिल्लें की बाबा सर्वसामान्य मनीस त्या हॉस्पिटलान वता म्हणून, आनी भितर सर्वीस मेळना ती मेळनाच। भायल्यान भितर पावपाक ताका फेरीबोट घेवची पडटली। थंय ते टॅक्सी स्टँड आसूंक जाय आशिल्लो, तो रिक्षा स्टँड जाय आशिल्लो, तो पायलट स्टँड जाय आशिल्लो, हे सगळें प्रोविजन करूंक जाय तांणी। आतां ट्रॅफिक सेलाक घालून जर आमी ताळां मारपाक लागले डबल पार्किंग जाता म्हणून, लोक म्हणटा जाल्यार आमकां भितरूय वचूंक दिना, म्हळ्यार हें हॉस्पिटल काडून तुमी ते नर्सींग कॉलेजीस करूंक सोदता काय म्हणून। सो हाजे खातीर हांव सरकारा कडेन मागतां की एक्ट विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जाय। आज जेन्ना सरकाराचे 2 ऑर्गन्स, एक जीएसआयडीसी आनी एक हायवे एकमेकाचेर घालतात आनी पब्लिकाक जेन्ना सर्वीस मेळना तेन्ना रिस्पॉन्सिबल कोण? रुलींग पार्टी काय रुलींग पार्टी न्ही, काय आमदाराक वोट दाखोवया। सो हाजेर हांव मागता सरकारा कडेन की हो प्रश्न जो तुमी म्हाका विचारला, हो प्रश्न हांव एसेंब्लीन विचारपाचो आहा मुखेलमंत्र्याक, तेन्ना मेरेन जर उत्तर मेळचें, वो ताजे पयलीं जर कोणाक उत्सुकता आसा जाल्यार ताजे पयलींच तें उत्तर दिवचें आनी त्या जाग्यार उडोवचें।